Dejekanu Biravia. मंदिरात तुझ्या सगळ्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या मुखारा का पाठो काया उतार तुझे ऐको चिनी आमची बदलू जीवनान तुझ्या वाटो घेऊन ससांची वीज जोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्यास उपकारा का पाठो कायल्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाचनो आज इगर्स माता बेतानियांत आसले त्या घराचो मार्ता मोरी मोरी आणि लाजारस हांचो फेस्त आचरण करता आयचो वांजेल आणि पयले वासाप दोनी आमकां मोगा विशयान शिकयतात आनी बेतानियांत आसले हें घर जेजूचे भोव मोगाचें आनी आमी पळयता जेजू लाजारसाच्या फोंडार सरडता कित्याक जेजून लाजारसाचो चड मोग केल्लो आनी हें पळोवन उरलो लोक ताका तसो सांगता कितलो मोग केल्लो जेजून लाजारसाचो आमकां आज आपोण दिता आयची लितुर्जी आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कित्याक मोग आरंभ जाता देवातय मोग शेवटाक पावता देवातय जायते पावटी आमच्या जिवितांत ही मोगाची वाट धरच्या बदलाक वांकडे वाट्यो धरन आमी आमची जिवीत सरेलान जावंक पुरो आमी केल्ले सर पातकां देवाच्या मुखार हाडुया ताच्या बक्षण आमी मागया आनी नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया सांगात आमी मागया हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत बघिवन सदां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंतीकार म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे कागद करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्राच्या जिविताक पावो सुम्या काकूत सुम्या काकूत Krista kakut Krista kakut Sumya kakut Sumya kakut प्रार्थुया सर पदवेदारा ससनाच्या देवा
तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवं ताका सत्कार सन्मान करून भाग्यवंत मारतान मोरयेन आनी लाजरसाक तुवें फावो केलय. तांचे देख घेवन आमी तशेंच हेरा मनशां सगळें जेजूक देखून सुडसुडायेन ताजी सेवा करूंक आनी अशें सरकार तुजे महिमेंत स्वागत करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपोटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. मोग आंदू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयला. मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलो सत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो आमी देखला. आमी परगट करता ह्याच विशयान जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता. तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडोकार. Isa tu salui muso hasru मुझ्या दुश्मनाच्या हातांतलो निवा म्हाका देवा. मुझे विरोध उठलेल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटय. वाईट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवा. रक्ताक ताणेल्ल्याच्या हातांतलो म्हाका सोडय. देवा मुझ्या आकांताच्या दिसा तू salui muso hasru Jesus म्हणून तीत या साल्या.
देवा मोच्या आकांताच्या दिसा तू सालोय मुजो आसरो देवा मोच्या आकांताच्या दिसा तू सालोय मुजो आसरो Service pura cuicu, 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 service pura cuicu. Sumes persanu nawada sunya. Sulukanu berkatiya dewa Sumes prosanu nawada sumya Sulukanu berkatiya dewa Service pura cuicu Service pura cuicu Service pura cuicu Service pura cuicu सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया शहराचे सबार सुदैव मार्ता आणि मोरयेक मेळोवन तांच्या बाबाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक फुडें गेली पूण मोरी घराच रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हणलें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरसो नातलो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव जिवंत उरतलो मार्ता म्हणाली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या वेळार पुनर्जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरासो ना हें तूं सतमानताय तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसा तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सतमानतां देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता हप्त्याच्या 7 दिसांनी मांस मासली खावन पिडा शिडा वयर सकल जाताना सडा वतो धाकटेर सांगतात वेजिटेरियन फूड खाणगे 5वी भाजी वा तसले खंयचे जाल्यार सेवंक प्रारंभ करी जाय आज थोडी भाजी आमी बरोवन हाडल्यात वेळ मेळटना तुमी दुकानांत हावन वा शॉपांत हाडून घेवयेत वाळचे भाजी तांबडी भाजी पालक भाजी कणपीर भाजी देंट्या भाजी मेथी भाजी 5वी भाजी मुस्काची भाजी कोडू भाजी बटाटे भाजी मुगाची भाजी आनी हाजे सांगात आनी एक भाजी आसा थोडे फावटी आमकां धर्मार्थ दुसरी दितात आनी सबार फावटी आमी धर्मार्थ दुसऱ्यांक दिता ताई कळोनय दागल भाजी आमी दुसऱ्यांक दिवची आनी थोडे फावटी दुसऱ्यांक तावन आमी घेवची दागल भाजी
दगलबाजीचो अर्थ इतलोच आसा, हांव मोस करतां, कितेंय करना हांवें जिका जाय. इंग्लिशांत 2 सांगण्यो आसात. माय वे इज अ हायवे, हांवें सांगले वरीच जाय जाय. बाय हूक ऑर क्रूक आय शॅल विन. दगलबाजी, मोस करून विण जावचें. त्या देखून जर तर सकाळी सांजेर आनी राती एक 50 ग्राम दगलबाजीची भाजी आनी 50 ग्राम रागाची भाजी आनी 50 ग्राम मुगाची भाजी आमी सेवल्यार लुसिफेराच्या राजाक त्या काळोखाच्या बुयाराक येवंकडा वचोंक आमी काडची जावन आसा फर्स्ट क्लास तिकेट. पूण आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आनी एक वाट जुवांव दाखयता. पयलें वचप जावन आसा मोगा विशांत. दगलबाजीच्या तद्विरुद्ध जावन आसचें तें जावन आसा मोग. आनी कित्याक आमी मोग करीत जाय आनी खंयच्या रितीन एक क्रिस्तांव जावन हांवें जियेत जाय ह्या विशयांत आमकां आयचें पयलें वचप आमकां शिकोवण दिता. जुवांव सांगता पयल्या वचपांत मोगाचो आरंभ सुदैव आनी मोग देवातावन उपजता. आनी जो कोण मोग करता हाका जो परिणाम जावन आसा आमी सर्व देवाचीं भुरगीं जातलीं. कित्याक आमी दुसऱ्यांचो मोग करीत जाय? 3 कारणां आयच्या पयल्या वचपांत आमकां पळोवंक मेळटात. पयल्या सुवातेर देवान मनशांचो इतलो मोग केलो की तो जावन त्यागाचो मोग. देव मनशांचो मोग करता. ताणें ताच्या एकाच पुताक लोकांच्या साल्वसावा खातीर तो धाडटा. त्या देखून हांव सांगता देवानच पयलो मनशाचो मोग केलो, त्या देखून हांवें मोग करूंक जाय. देवाचो मोग त्याग जावन आसा, त्या देखून म्हजोय मोग त्यागाचो जावंक जाय. दुसऱ्यांक हांवें मोग करतना त्यागाचो मनोभाव म्हज्या थंय आसूंक जाय. म्हाका पाटी मेळटा म्हणून न्ही, बागार हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. दुसरें कारण आयच्या पयल्या वचपांत आमकां सांगता जो कोण मोग करता थंय देव रावता. जर तर देव म्हज्या काळजांत रावा जाय, देव म्हज्या कुटुंबांत रावा जाय, देव म्हज्या समाजांत रावा जाय, म्हाका बरेपण जाय जाय, हाका जावन आसा एक कंडिशन जावन आसा हांवें दुसऱ्यांचो मोग करीत जाय. जेन्ना हांव दुसऱ्यांचो मोग करता तो वेळ देव येवन म्हज्या सांगात रावता. तो वेळ मात्र म्हजें जिवीत बरें जाता, म्हजें जिवीत नंदन जाता. त्या देखून क्रिस्तांवांक सांजू आयचे पयले वचपांत हांव जुवांव सांगता मोग करा. मोग केल्यार मात्र देव तुमच्या घरांत रावता. आनी तिसरें पवित्र आत्मो. जुवांव सांगता पयल्या वचपांत हर एकलो क्रिस्तांवांनी पवित्र आत्मो स्विकार केला. जो कोण पवित्र स्थान घेतला ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळा. आनी जो कोणा थंय पवित्र आत्मो आसा तो क्रिस्ती जिवीत संपूर्ण जावंक बोळ दिता, रुजवा दिता. त्या देखून पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन, पवित्र आत्म्याच्या बळान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी एक संपूर्ण क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय. तें जावन आसा मोगाचें. त्या देखून आपोणें आयचें पयलें वचप आमकां दिता मोग करूंक. आयचें फेस्त आमी आचरण करचें जावन आसा मार्ता, मोरी आनी लाजरस. बेतानियेंत आसलें तें धाकटुलें कुटुंब. चड ह्या कुटुंबा विशयांत आमी पळयता जुवांवच्या वांजेलांत जेजूक मस्त मोगाचें कुटुंब. वाटेर आसतना तांच्या घरा येवन विशव घेवचें तें कुटुंब. लाजरस मेल्ल्या वेळार जेजू रडलो. दाखयता कितलो लागीं ह्या कुटुंबा सांगाता जेजू आसलो गी म्हणून. त्या देखून आयचें दुसरें वचप वांजेलांत आमी पळयता एक मोगाचें कुटुंब आनी थंय जेजू क्रिस्ताचें हाजीरपण. जर तर म्हज्या कुटुंबांत देव आसा जाय तर जशें मार्ता, मोरी आनी लाजराच्या कुटुंबा सांगाता जेजू रावलो तशेंच जेजू म्हज्या थंय रावा जाय तर हांवें करीत जाय पयले सुवातेर दुसऱ्यांचो मोग. आमी क्रिस्तांव मोगाच्या विशयांत जायते आयकता. साबार फावटी हांवें म्हाकाच विचारचें आसा शर्माव सांगचो गरज आसा गी.
शेरबोंक सांगल्यार हाजो खंय इफेक्ट आसा गी कांय बरेंपण आसा गी आसूंक की पुरो चिंचे आसूंक पुरो तर आज थोडी सवालां आमी आमकां विचारया सकाळी दनपारां सांजेर राती आमच्या घरान आमी मागणें करता बरें बरी सवय आमकां आमच्या माय बापांनी शिकोवन दिल्ली ती बरी सवय ते मात्र पावना जायत्या घरांनी दनपारान 3 वरां काकूळ दिसो तेर्स म्हणची ती एक सवय प्रारंभ केल्या भोव बरें लॉकडावनांत आमी भितरच आसली मिसांपुरा डिवायन वर्ल्डार कार्मेल किरण चॅनलांत आमी पळोवन आसा भोव बरें इगर्जेक येवंक जावंक नातलें आमकां भोव बरें पूण इतलेंच पुरो गी खंडीत जावन पावना थोड्या तेंपा आदीं हांव एक मोर्नाच्या घरा गेल्लो भोंवतणी सकडी क्रिस्ती कुटाम त्या मोर्नाच्या घरच्या मुखलें घरी क्रिस्ती कुटाम पूण मोर्न पळोवंक जाल्यार हांव येना हांव रागार आसा हे बुजवण्याची 4 उतरां दिवंक म्हाका जायना आमी क्रिस्तांव जाय गी म्हजें केल्लें हांवें मागणें म्हाका पुरो गी जर तर म्हज्या जिवितांत हांव क्रिस्तांव जावन मोग हांव दुसऱ्यांक दिना म्हज्या शेजाऱ्यांक घरा बरीं फंक्शनां जावन आसात म्हाका आपोवणें आसा जावंक पुरो काजाराचें जावंक पुरो रोसाचें जावंक पुरो काजार वा दुसरी खंयची वा मोर्नाचें पूण जर तर हांवें क्रिस्तांव शेजारी जावन दुसऱ्यांच्या घरा येना तांच्या संतोशांत आनी दुखांत हांव वांटो घेना खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत मोग ना आनी हांव क्रिस्तांव जावन हांव सलवालां त्या देखून मागणें हांवें केल्यार पावना पयलें वाचप आमकां सांगता मोग देवातावन येता खंय मोग आसा थंय देव आसा त्या देखून क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मोग करूंक शिकया दुसऱ्यांक सलवोवचे खातीर मोसोर राग हागे आनी ताच्या वयर दगलबाजी चिटींग असलें जायते वर्सांतून आमी करनासा जावंक पुरो तर मोगाच्या भावा आनी भयणी शाश्वत आमचें जिवीत न्ही जें कितें ह्या संवसारार आमचें म्हणलें आसा तें सर्व आमी सांडून हांगाच सांडून आमी परत वेताव देवा थंय आनी जें कितें आमी देवा थंय ह्या संवसाराक आदेवस मागून आमी येताना आमी व्हरताव तर आमी केल्लीं बरीं कामां आमी जियेल्लें बरें जिवीत आमी जियेल्लें वायट जिवीत आनी हाज्या वयर जावन आसा ती निमाणी जडती त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी दुसऱ्यांचो मोग करया दुसऱ्यांच्या सांगाताक कश्टांत दुखांत संतोशांत वांटेली जावया तोवळ देव म्हाका म्हज्या कुटुंबाक भरपूर बेसांव घालतलो Bapa, kami tuang su, dukin Engkau, Tuhan kami tu. Serikatan Bapa, kami tuang su, dukin Engkau, Tuhan kami tu. Rudohani wantu, iti hanya. Wasikal satyu duka kita Amka sami duka kanik saudika Swatik muka tuja jiu hasita Sikar kepapa kaniku aksu Bekin dita duka hamidu Bapa, kami kuangsu, dukin kita, duka hamidu. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पुजूतारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात आमच्या
भोव मोगाळ बापा, ह्या यजनांत तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचे काळीज अधीर चंचल वस्तू तावन मेकळें करूंक आमकां बळ दी आनी बागेवन तूं मार्ताची, लाजरस आनी मोरयेची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या एकल्यास आमच्या जण एकल्याक आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करूंक ससनाक तुज्या महिमेंत बागी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सोवे आसो. आमचे कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायदे असो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्या त्या भक्तां बसोदो तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकडतां. आपल्या आरंभाच्या प्रारंभ पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोन दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरासो सर्वेस परतूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गे तुका जय जय. बापा, तू करोस तू पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका नव्यान दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची. त्याच परेच्या वण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी ससनी कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सो गुड परगटूया. सुमया जेजू तुझे मन आमी समारंभा. तुझे पुनः जीवन को आमी पगडटा. तुझ्या येण्या सुमया जेजू आमी अत्रिता. बापा, जेजूच्या मरणासाने पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोडून आनी सोडूनचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेला सुमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखार पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मुरये देवाचे माये संगाती बागेवन धरून तुतांनी सर काळी
तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आनी आमचे सुकलेला आमचें तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका. वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दायकूण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटली पुदेली महिमा तुजी सृश्टीच्या ससनाक. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोवणें मेळयली आमी सर्व सुभागी. तुमी हातूंत म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. म्हाका बरें मेळटलें. क्रिस्ताच्या कुडीन रगत सुस्ताचें जिवीत. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Mundo tuji vitasu sasni china bonso novo kara rupit korso sasni jivit amka giuso somya jisu mojaraya ye tu
सोम्या जेजू मोचाराया ये तू खालसा मोचा पातळ मोचे तुझी दया ये तू जिहीन मोचा सोम्या जेजू मोचाराया ये तू खालसान मोचा पातळ मोचे तुझी दया ये तू जिहीन मोचा प्रार्थूया. बापा भाग्यवंत मार्ता मोरी आणि लाजरस असो उगडास कडून तुझ्या महिमेच्या मनाक हो अकणे सोयेचे आम्ही तुका नम्रतायन भेटयता. जशें तांची मोगाची सेवा तुझ्या पुताक मानवली तशें त्या बलिदाना बराबर आमच्या जिणयेची सेवा तुका मानू ही आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो. सर तरांच्या गरजांनी मनशांक तो पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्यो सर गरज्यो ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरया. जायत्या जाणांनी बालायकेच्या विशांत आमच्या लागीं मागोवंक विचारलां. बरें काम मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक भुरग्यांनी बरें करून शिकाप जोडूंक आमचे सर्व खासगी गरज्यो त्याच देवा मुखार दवरया. काम करचे घडे समाधान आसूंक प्रार्थुया. ए भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंदीक उखल्लो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्यांक सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या हांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमची सुटलां मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नामान बरये कुपेन बरलेले तुजे सांगता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी तुजे फॉल तुजे जेजू भगवंत बरये देवाचे माये आमच्या बापयांक खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळसांचेर एका कुळदीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता.
तुजे इतले बिरमोतेन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दीत. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वतां आमेन. जेजू बाळकातान मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवया. जायत्या मापान जेजू बाळकान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादां ओतल्यांत. आमी मागिल्लें सडावत सर्व गरजो आशिर्वादां मारिपाद त्याच जेजू बाळकान आमकां दिल्यात. ह्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवया. ए बहु उदार बाळोक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडटा. इलाय देवडा उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक तुजे काकुळदी आमी वर्णितले. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजो जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा सांग तुका जेजू बाळकाक. आमेन. आशिर्वाद. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो, तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवेंची येता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाची Kata Jesu balkama kerta lagi ani pois tau sunggi surya mai mami tu jiwanita tuji beri cium kadar mata Jesu balkam kara Vignan waran itu sambal Maya mukaji di kurpe cembesau di hangka kurpe cembesau Jesu balkam kara Vignan waran itu sambal Maya mukaji di kurpe cembesau di hangka kurpe cembesau Mughal putra soe aukar murya shirwadi am